वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा थर्सडे, फ्रायडे न्ही, थर्सडे आयज फ्रायडे म्हणपाक वतालें. तर आयज प्रेस्तार आणि सकाळचे न्ही आतां 11:15 सुमार जाला. तर रुटिनाची जी कितें कामां आसता पळय ती सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि आमचो ब्रेकफास्ट जाला, न्हावन धुवन जालें, देवाची पुजा जाली, सगळें जालें. आणि हो गेला आपल्या कामाक भायर सरून. आयज सकाळीं गेल्लो बेगीन, तर बेगीन येतलो म्हणटालो, पळोवया कसो कितें पावता तो. आनी आतां उरलां तें काम म्हणजे जेवणाचें, लंच प्रिपेर करपाचें. आनी म्हाजें कान जें आसा पळय न्हू, आयज एकदम पॅक जाल्ल्या सारकें. म्हटल्यार कितें जालें, राती आमी गेल्लीं दांडियाक, सो थंय न्ही ते म्युजिकाचे कान जे अशे पॅक जाल्ले पळय, कान बसता म्हणटा ते बसलेले पळय, ते आजून ओपन जालेच ना. हांव जें कितें उलयता पळय न्हू तें म्हाका न्ही स्लो अशें आयकूं येता. आतां तुमकां कितले मोठ्यान आयकूं येता खबर ना. कालच्यान खूब ट्राय केली, बट काय हें जालें ना, आसा पॅक जाल्ल्या भशेन जालें. आतां तुमी म्हणटली काल कसली दांडिया का म्हणून. एक्चुली कितें आसता ना, आमच्या हांगासर 9 दीस नवरात्रा आसता पळय न्हू, तेन्ना 9 दीस दांडिया आसतात रातची. आनी प्लस कोजागिरी पौर्णिमा जी आसता पळय न्हू, त्या दिसा बीन थोल्ले बाग आसता दांडिया. लास्ट इयर बी गेल्ली आमी आनी ह्या वर्साय बी गेल्ली. एक्चुली पुनव जी आसा पळय न्हू ती आयज दिसभर आसा, सांजचे 4 4:30 कितें सोंपता. आनी राती लागलेली पुनव, सो ताका लागून थंय रातचे म्हळ्यार बारीकशे तेंचे आसता ते दूद बीन करता पळय गरम करून, मागीर ते अमृत अशें ते चंद्राक दवरून बी तसलो तेंचे आसता. देवूळ तें देवळा मुखार, सो मागीर त्या निमतानी थंय दांडिया दवरितात. तर पोरू बी गेल्ली आमी, ओनू बी गेल्ली. आनी काल कसलो पावस दिसभर, अशें चिंतूच नाशिल्लें की दांडियाक आनी वचपाक मेळटलें काय म्हणून. हो दिसभर पिरी पिरी करतालो, म्हटल्यार ना पावस पडटा, कशें वचपाचें करून. पण लास्ट गेलीच आमी. आनी आमी जेन्ना वचपाक भायर सरली पळय न्हू तेन्ना बी पावस, मागीर लेट गेली. बट 3 रावंड आशिल्ले, 3 रावंड खेळ्ळे. आतां आमी 3 रावंड खेळून आयले, तेच्या नंतर परत आनी बी स्टार्ट केले काय खबर ना, बट 3 रावंड आमी खेळून आयली. आनी काल न्ही हांवें दिसभर कांय व्हिडियो शूट करूं नाशिल्लो, रेस्ट आशिल्लो. म्हटल्यार आशिल्ले म्हाजे कडेन व्हिडियो जे आसा पळय ते शूट केल्ले आशिल्ले, सो ताका लागून कांय आनी काल शूट करूं ना. सो ताका लागून कालचो दांडियाचो व्लॉग जो आसा पळय न्हू व्हिडियो, तो तुमकां पळोवपाक मेळूं ना. बट म्हाजे कडेन न्ही अशी रिक्वेस्ट आयली की फूल एक व्हिडियो जो आसा पळय तो दांडियाचोच कर आनी आमकां दाखय अशें म्हणून. एक्चुली न्ही हांवें इतले दीस रेडी करून दवरलेलो तो व्हिडियो, बट अशें चिंतलेलें की काल दांडिया आशिल्ली न्ही, सो कालचो व्हिडियो बी जो आसा पळय तो शूट करतलें आनी तुमकां दाखयतलें अशें म्हणून. बट काल कांय शूट करप जालेंच ना. हो म्हाका म्हणटालो की दांडिया जे आसा पळय न्हू ते तूं शूट कर, दिसभर शूट कर, नाल्यार कितें जालें दांडिया जो आसा पळय तो शूट कर आनी मागीर तूं तुज्या व्हिवर्सांक दाखय अशें म्हणून. बट काल पावस पडपाक लागलो, दांडिया खेळटा तेन्ना पावस पडटालो, सो ताका लागून व्हिडियो आनी शूट करूं ना. आनी कितें जाता, आमी दोगूय जाण दांडिया खेळटा न्ही, हेका तेका रिक्वेस्ट करपाक पडटा आनी बरें जायना. लोक सगळीं खेळपाचे उमेदीन आसता आनी हेका व्हिडियो काड तेका व्हिडियो काड म्हणून तांकां बाबडे खेळनासतना व्हिडियो काडपाक पडटा. सो ताका लागून ते आनी केलें ना. आनी मेन म्हटल्यार पावस बी आशिल्लो, मोठो असो न्ही, बारीक असो पावस पडटालो. सो पावसान काल भिजून दांडिया खेळ्ळा, ताका लागून व्हिडियो आनी शूट केलो ना. मे बी हेज्या पयलीं बीन तुमी पळयलो आसपाक शकता, सांगपाक जायना. म्हळ्यार कशी रिक्वेस्ट येता तशें न्ही मागीर घालपाक पडटा. आतां कितें जाता, आजून खूब जाणां विचारता की आजून तुवें दांडियाचो व्हिडियो दाखयलोच ना आमकां अशें म्हणून, म्हणजे जेणी कोणें रिक्वेस्ट केल्ले पळय न्हू तेणी. सो मे बी हेज्या पयलीं बीन एकादे घातल्यार कित्याक की म्हाजे कडेन व्हिडियोज आसा न्ही रेडी केल्ले, सो ताका लागून पळोवया कशें कितें घालप जाता तें. सो काल सगळें भिजून येयल्लें. मागीर थंडी जी आसा पळय न्हू ती बरी जावपाक पावच ना. मागीर तुमी म्हणटली कितले दीस तुका थंडी जाता काय म्हणून. एक्चुली अशें करून 9 दीस दवान उरले, परत नवरात्रा चालू आशिल्ले त्या दिसाय बीन भिजून खेळ्ळें आनी आतांय बीन. ताका लागून थंडी जी आसा पळय ती बरी जावपाक पावत ना. आनी हांगा ट्रॅव्हलिंग बीन जाता न्ही, सो तें बीन हें जाता मागीर. सो चलात तर आयच्या कामाक लागया आमी. सकाळचे आतां 11:15 सुमार जाल्यार रांदपाचें काम जें आसा पळय तें करपाक जाय. आयज अशी रेसिपी अशी शूट करपाचें कांय ना, म्हटल्यार आयज आमगेर नॉर्मल रोस करतलें हांव
आनीक शीत करतलें आनी भाजी करपाची आसले, बट हो भाजी तोंड वांकडें करता न्ही म्हणून अशें चिंतलां की रॉ बनाना आसा म्हाजे कडेन ते फ्राय करतलें म्हणून. तेजी रेसिपी तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. रेसिपी म्हणल्यार ते शॉर्ट अशें न्ही, रोखडेच एक 5 मिनटाचो हें तुमकां पळोवपाक मेळटलो क्लिप. सो तो दाखयता तुमकां की हांव कशें करता तें. कित्याक लागून म्हणटा जाणा दाखयता म्हणून, लास्ट टायम जेन्ना हांवें भेंडे फ्राय केल्ले पळय तेन्ना म्हाका रिक्वेस्ट आयिल्ली की आमी केन्नाच अशें भेंडे फ्राय करूं ना, तूं कशें करता तें आमकां दाखय अशें म्हणून म्हाका कमेंट आयिल्लो. सो आनी तेच्या पयलीं जेन्ना हांवें सांगलें पळय न्हू की पंपकीन फ्राय केला म्हणून, तेन्नाय बी म्हाका सांगलें पंपकीन बी फ्राय करतात का म्हणून. म्हाका आयकलें आनी कमेंट केलें पंपकीन बी फ्राय करतात का म्हणून. सो हांवें पंपकीन बी फ्राय करता, रॉ बनाना बी फ्राय करता, भेंडे बी फ्राय करतात, फ्लावर करता, खुबशे असे वेजिटेबल्स आसा जे फ्राय बी करून खाता. सो म्हटल्यार आयज रॉ बनाना जे आसा पळय ते फ्राय करतास न्ही, तुमकां दाखोवया अशें म्हणून. कमेंट येवची पयलींच आयज रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. कांयच ना, नॉर्मल अशें जशें आमी नॉर्मल बाकीचे वेजिटेबल्स जशे फ्राय करता पळय त्याच रितीन. बट म्हाजे पद्दत जी आसा पळय करपाची दाखयता. प्रत्येकाची आपली आपली वेगवेगळी पद्दत आसता, आपल्या टेस्टानुसार सगळीं जाणां मॅरिनेशन एंड ऑल करता न्ही. सो हांव कशें करता तें तुमकां दाखयता. तेच्या पयलीं न्ही सगळें रांदून बिनून कितें घेवपाचें आसा पळय तें सगळें रांदून बी घेता आनी एट लास्ट मागीर रॉ बनाना जे आसा पळय तें फ्राय करून दाखयता तुमकां. सो चलात तर या किचनान आनी आयच्या कामाक लागुया. भायर आयज बी पावस आसा दिसता, काळोख केला दमटी सारकी, काळोख म्हळ्यार दमटी केला सारकी. काल आनी दीसभर म्हणून पळय कसलो पावस पडला पळयात. सो आयज बी परत दमटी आसा. सो आयज अशें खूब कितें प्लॅन आसा म्हाजो. सो तुमकां मुखार व्हिडिओनी पळोवपाक मेळटलो. आयज मिलन बायगेर बी वचपाचें आसा, तेंगेर आयज ब्रेस्ताराचें उद्यापन म्हटल्यार तेणी श्रावणाक ब्रेस्तार हें करता, पुजयता. एवरी इयर श्रावणाक ते ब्रेस्तार पुजयता, साईबाबाचे ब्रेस्तार हें करता ते. सो तेजे मागीर तें 7 न्ही ते मागीर 7 काय 9 कितले तरी ब्रेस्तार जाल्यार म्हणटकीर उद्यापन करता. आय थिंक 7 दिसता, 7 काय 9 अशें कितें तरी ते पुजयता आनी मागीर तेचें उद्यापन करता. सो तेजें उद्यापन आसा आयज, थंय बी वचपाक जाय. आनी तेच्या भायर आमच्या हांगासर कृष्णा मुर्ती पुजयल्या. हांव आजून वचूं ना पांया पडपाक कृष्णा मुर्तीक. दसऱ्याच्या पयले दिसा आय थिंक पुजयल्या. वर्सान वर्स आसता ती, खूब दीस आसता. सो म्हटलें आयज थंय बी पांया पडुया म्हणून. सो हांव गेलें म्हणटकीर तुमकां शूट करून तें दाखयतलेंच न्ही. सो आयज थंय वचपाचें. सो आयज तुमच्या खातीर वरायटीज आसा. मेन म्हणल्यार तुमकां रेसिपी मेळटली. सेकेंडींग हांव कृष्णा मुर्ती कडेन बी वतलें आनी मिलन बायगेर बी वतलें. खूब दिसान तुमकां मिलन बायक पळोवपाक मेळटलें. चवथीक आयिल्लें आमगेर तें, तेच्या नंतर आमचेंच मेळप जालें ना. सो ते बी बिजी, हांव बी बिजी. सो अशें करून पावलीच ना. चलात पयलीं किचनान आनी कामाक लागया, मागीर बाकीचें सगळें. तर म्हाज्यानी हांगासर रांदून सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां न्ही हांव बनाना जी आसा पळय न्हू, ही रॉ बनाना ती फ्राय करून घेता. तर पयलीं म्हटल्यार न्ही हांवें हांगासर एक रॉ बनाना घेतला आनी तेजी न्ही सायडीच्यान साल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो अशे रितीन काडून घेतल्या. पिलरान न्ही ह्या आमी साल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो काडून घेवपाच्यो आनी तेजे न्ही अशे पातळ अशे स्लायसीस करून घेवपाचे. तुमकां जर रावंड शेपान जाय जाल्यार रावंड करपाचे, अशे रितीन जाय जाल्यार अशें करपाचें. जावं तुमी न्ही मोदल्यान ते कट करनासतना डायरेक्ट न्ही पातळ अशे लांब कुडके करून घेतल्यार बी जाता. ह्या रितीन अशें करून लांब येता पळय न्हू तशें. तर हें हांवें हांगासर म्हाका जाय ते सायजीन आनी तितले पातळ अशें करून घेतल्या. चड दाट दवरले न्ही शिजपाक खूब टायम वता आनी जर पातळ केले न्ही ते न्ही रोखडेच घट जावन येता, वावड जाता म्हणटा पळय आमी तशें जाता. तर हें हांवें न्ही इतले थिकनेसाचें दवरल्या. तुमी बी चडय दाट दवरनाका, चडय पातळ दवरनाका, अशे रितीन कट करून घेयात. आनी काळें पडटा न्ही तें, सो तेका लागून न्ही हांवें तें अशें करून उदकान घालून घेतलेलें. तर आतां न्ही हेजें उदक जें आसा पळय न्हू तें हांव काडून घेता आनी उदक जें आसा पळय न्हू तें नॉर्मल वॉटर आसा हें, हितून मीठ बीठ हांवें कांयच घालूं ना, जस्ट न्ही बेश्टें नॉर्मल उदकान हें घालून दवरलेलें काळें पडटा म्हणून. सो हेजें न्ही आतां उदक जें आसा पळय तें आमी पयलीं काडून घेवया. तर ह्या हांगासर उदक जें आसा पळय न्हू तें हांवें काडून घेतलां आनी ह्यो फोड्यो अशे रितीन ओल्योच आसा, ड्राय बी कांय करून घेवप ना, जस्ट तेजें उदक जें आसा पळय तें काडून घेवपाचें. आतां न्ही आमी हेका मॅरिनेट करून घेवया. तर तेच्या खातीर आमकां लागतलें हांगासर मीठ अकॉर्डिंग टू टेस्ट. हांवें न्ही हांगासर घेतला अर्दो चमचो सुमार मीठ, अर्दो चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो रेड चिली पावडर, 1/4 स्पून इतलो जिरा पावडर आनी हांगासर हांवें
अर्धो चमचो सुमार घेतला होममेड गरम मसाला म्हाजो आणि हे अर्धो चमचो हांगासर अगळ घेतला. तुमचे कडेन जर अगळ ना न्ही जाल्यार तुमी इमली सॉस जे येता पळय तें लायल्यार जाता किंवा लिंबू सुद्दां घातल्यार जाता. बट इफ सपोज तुमचे कडेन अगळ आसा न्ही जाल्यार तुमी मुद्दाम न्ही हितून अगळ घालून हे ट्राय करून पळयात, एकदम बेस्ट लागता. अगळान न्ही हेजो टेस्ट सामको बरो येता. तर सगळ्यात पयलीं हांव हांगासर हे अगळ जे आसा पळय न्हू तें घालून घेता. नेक्स्ट हे हांगासर बाकीचे जे कितें हांवें मसाले घेतल्या पळय न्हू ते घालता आनी हेनी आमी आतां हातीन बरें मिक्स करून घेवया. कलर पळयात कसो येयला तो, ह्या रितीन असो कलर येवपाक जाय. अगळ घातला की ना कलर बी बरो येता पळयात आनी टेस्ट बी बरो येता. तर हें आतां आमचें बरें मिक्स जाल्लें आसा. तर हेनी हांव आतां अशेंच काडून सायडीन दवरिता एक 10 मिनटां खातीर. मिनिमम न्ही हें आमकां 10 मिनटां तरी अशें दवरूंकूच जाय. 10 मिनटां नंतर मागीर आमी पळोवन घेवया. तर हांगासर 10 मिनटां जाल्लीं आसा म्हाजी. 10 न्ही ऑलमोस्ट एक 15 मिनटां सुमार हिनी हांवें आतां मॅरिनेट करून घेतल्या. तर पळयात तुमी मातशी मोव अशी पडला आनी हें जें ताका पोंदाक उदक सुटलां पळय न्हू तें आमकां आतां निसतावन घेवपाक जाय, नाल्यार सगळे मेतो जो आसा पळय तो पातळ जाता. मिठाचें उदक सुट्टा हें, सो हें आतां हांव निसतून घेता. मातशें उदक निसतून घेतलें हांवें आनी ही मॅरिनेट केल्ली जी आतां आमची कापां आसा पळय ती काडून हांव सायडीन दवरतां. आनी ताका आतां कोटींग जें आमकां लावपाक जाय पळय न्हू तेजी तयारी करया. तर हें हांगासर हांवें 1 चमचो सुमार तांदळाचें पीठ घेतलां, एक मोठो चमचो तांदळाचें पीठ हें हांगासर. आनी त्याच चमच्यांनी हांव हांगासर हो रवो जो आसा पळय न्हू तो घालून घेता. तर हो हांगासर 1 चमचो रवो हांवें घालून घेतला आनी हेनी आतां हांव दोनी मिक्स करून घेता. तांदळाचें पीठ आनी रवो जो आमी घातला पळय तो बरो आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. तर आतां न्ही हें आमी आमची ही कापां आसा पळय न्हू केळ्याची ताका लावन घेवया. अशा रितीन न्ही ही आमकां बरी चारी सायडीच्यान अशें करून कोट करून घेवपाक जाय. बरी अशी जितली कोट जाता पळय न्हू बरे भशेन तितलीच न्हू ती क्रंची अशी जाता. मातशें वयल्या वयर लायलें न्ही तितलो बरो क्रंची अशें जावन येना. मातशें एक 2-3दां हितून अशें रोटेट करून न्ही हें आमकां कोट करून घेवपाक जाय. तर ही पळयात हांगासर आमची कापां जी आसा पळय न्हू ती बरी अशी कोट जाल्ली आसा. आनी एक वटेच्यान न्ही हांगासर हो तवो जो आसा पळय न्हू तो बी हांवें तापोवपाक दवरला. तर हांगासर म्हाजो तवो जो आसा पळय न्हू तो तापला. गॅसाची फ्लेम एकदम लो अशी दवरल्या आनी आतां न्ही हांव हांगासर थोडेशें तेल जें आसा पळय न्हू तें घालून घेता. मातशें सगळ्या वाटेन स्प्रेड करया आनी ही आमी कोट करून घेतलेली कापां जी आसा पळय न्हू केळ्याची ती हेजेर घालून घेवया. आनी याद दवरात गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती सामकी लो दवरपाक जाय, नाल्यार रोकडीच न्ही कापां वावट अशी जावन वयता. वयल्यान न्ही थोडेशें परत इल्लेशें तेल घालता आनी न्ही ही आमकां आतां एक 5 मिनटां एक सायडीच्यान फ्राय करून घेवपाक जाय आनी नेक्स्ट न्ही 5 मिनटां मागीर हांव ही परत टर्न करून घेतलें. अशा रितीन न्ही एक आमकां 10 ते 12 मिनटां लागता ही फ्राय जावन येवपाक. कित्याक की गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती एकदम लोवाचेर आसा, सो ताका लागून 10-12 मिनटां तर लागतलीच ही फ्राय जावन येवपाक. हांगासर न्ही म्हाजी ही दोनी सायडीच्यान बरी फ्राय करून जाल्ली आसा. गॅसाची फ्लेम बंद करता आनी ही न्ही आमी आतां एका टिश्यू पेपरार काडून घेवया प्लेटीन. सो ही पळयात हांगासर बरी खमंग खरपूस अशी भाजलेली केळ्याची कापां जावं केळ्याची फोडी म्हणपाक शकतात तुमी. काय बरें पळय, पळोवपाकच बऱ्यो अश्यो यम्मी अशें दिसता, बऱ्यो क्रंची बी जाल्या. सो हेनी आतां खावन घेवया. हो तर खावचो ना, हाका केळ्याच्यो फोड्यो ज्यो आसा पळय न्हू जावं अशें करून केळे फ्राय केल्ले जावं कितेंच अशें रॉ बनानाचें जें कितें करता पळय तें हाका कशेंच लायक जायना. आसूं माकड आनी खेती येता म्हणून आमकां दारां घरां बंद करून रावचें पडटा. हो आयला आतां न्ही उदोळ आयिल्लो टायम 1:30 जावपा आयले. सो जेवया मरे. हे टेस्ट करता रे, करता आयज टेस्ट. गरम आसा
बरें जाला बटाटा भशेन तेका म्हाका दिसता रॉ बनाना इतलो टेस्ट आसन दिसता. रॉ बनाना म्हटल्यार ते रॉ बनाना कशें टेस्ट आसतलो पिकतगीर गोड जाता न्ही ते बट बरें जाता. बरें लागता. हय बरें आसा न्ही भायलो मेळतो बरें ना कोटींग बरें आसा न्ही मस्त अशें हें पळयात यम्मी आनी क्रिस्पी अशें रॉ बनाना फ्राय. बाबा खालें बेस्ट जाला. आयज खालें नाजाल्यार ताका आवडना. बरें ताका दुदी फ्राय केल्लो जावं अशें करून बनाना फ्राय केल्ले आवडना. ताका फ्राय केल्ले फकत आवडटा म्हणटा ते भेंडे आनी फ्लावर. सो चला टायम बी जाला आमी जेवून घेता आतां मस्त मागीर वचूं जाय आमकां. सांजची जाली 5. दनपारा व्हिडिओ हें आसा पळय न्हू तो दनपारचो व्हिडिओज आसा पळय तो आतां पळय कंटिन्यू करता उलोवपाक बी ना. पळय हांगासर रेडी जाला आनी जशें की तुमकां सांगलेलें पळय न्ही आमी वता मिलन बायगेर भयणीगेर तोंड पळय भयणीगेर वयताल्याचें. सो आमी आतां रेडी जाल्या वचपा खातीर. 5 जाली एक्चुली अशें चिंतलेलें की मातशें बेगीन बेगीन सगळें करतलें आनी बेगीन भायर सरून वतलें म्हणून बट म्हागेलें खबर आसा न्ही राटावळ्यो सोंपना ह्यो त्यो सो लेट जालो मातसो. आतां वता भायर सरता 5 जाल्यार जस्ट व्हडलोसो कांय टायम जालो ना बट भायर पळयलें जाल्यार लेट जालो असो दिसता सारको. सो रेडी जाला आनी आयची म्हजी ही साडी आसा फोटो काडलेलो दाखयता तुमकां. आतां का फोटो काड म्हणल्यार हो काडचे ना. आमी खंयी वचपा भायर सरली न्हू ताका फोटो काड म्हणलो की रडपा येता. फोटो काडप ना भायर सरप वचप आनी येवप. खंय वचपाच थंय वयता तो म्हळ्यार खंय व्हर म्हणटा व्हरता या म्हणटा थंय येता तो बट फोटो काड म्हणप ना. फोटो काड म्हणल्यार बेजार येता ताका हांसता न्ही पळय कसो गेट ओपन करता. सो आतां भायर सरल्या आं हो लॉक केला. सो आतां भायर सरता वता मातशें मार्केटान वता थोडीशीं फुलां घेवपा जाय कितें फ्रुट्स नाजाल्यार स्वीट्स एक कितें ऑप्शन्स घेतले. हांवें स्वीट्स म्हटलेलें तो फ्रुट्स म्हणटा पळोवया एक कितें घेवपाचें आनी मागीर तेंगे वतली आनी येतली. चड अशें कांय शूट करचें ना देवाच्या बी ताणें पुजला पळय तें दाखयता तुमकां आनी थोडेशें शूट करता कित्याक खूब लोक आसतलो. खूब मिन्स तेगेली सयरी येता न्ही आमगेली हांगसर तेजो गांवचो लोक असो करून आसता लोक सगळेच लोक कम्फर्टेबल आसना न्ही. जशें कितें जितलें कम्फर्टेबल जाता म्हाका शूट करपाक आनी तांकां फेस करपाक कॅमेरा तितलें शूट करून दाखयता तुमकां. सो चलात या थंय पावतगीर मेळटा मागीर ना मार्केटान पावतगीर मेळटा मागीर तुमकां. चला या भाऊन गाडी भायर काडली. सो फुलां घेवपा येयल्ली आमी. आयज फुलां कांय ना सगळीं सोंपली दिसता. हार बी बरी ना रोजांचेच आसा. धवी फुलां घेवया म्हटल्यार हेका पळोवया धवी फुलां बरी ना खंय सो हारच घे म्हटलं आनी ऑप्शन ना कांयच. हांवें चिंतलेलें एक हार घेतलें आनी धवी फुलां घेता म्हणून म्हणल्यार धवी फुलां बरी ना खंय. वडीलकडे पडलं मग कसा आशिल्लो एक्सपिरियन्स दिपुलो? तर मिलन बायगे सकून आयली आमी घरा कडेन
आणि 5:45 सुमार झाली आता. आणि येत असताना नी वाटेर नुस्तें घेतलं. नुस्तें म्हटल्यार ताल्ले घेतले, बारीक ताल्ले, हिड्डा टायप, इड्डा असता पळय हिड्डा, तसले बारकेले ताल्ले घेतले. हेणे माझा आयज ब्रेस्तार न्ही, ताका लागून घेवया म्हणपा लागलो. पळय पळय नुस्तें मोठे खाते. तू बारीक असं म्हणटाल मरे. हां मोठे ताल्ले म्हळ्यार मिडियम ताल्ले मरे. आनी तू म्हाका बारीक म्हणटाल मरे हिड्डा. हांव वचून आशिल्लें गाडयेंतल्यान, हांव दिवना, हेणेच वचून घेतलेले. वचून आयली म्हटल्यार जस्ट पावल्या. एक 10-15 मिनटां जातली पावून. येत आसतना वाटेर फक्त नुस्तें घेतलें आनी येयलें. आनी वाटेर बी खंयच रावना, कांयच करूना. येयला जस्ट साडी सोडयला आनी व्हिडिओ जसो पर्यंत स्टार्ट केला. तेदो म्हटल्यार हांव साडी सोडयता, मग बेगीन नुस्त्याचेर राड पडलो क्लीन करपाक. तर तें सगळें बी करून घेता हांव. चलात तर आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवे आसा, जावं चॅनल म्हजो अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल म्हजो सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. आणि सायडीन बेल आयकन जो आसा पळय तो बी हिट करा, सो दॅट तुमकां म्हाजें एवरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें टायम टू टायम मेळटलें. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. तूं बाय बी म्हणटल रे? ना ना म्हणना, खंय नुस्त्या हातीन म्हणूं पडटा खंय, म्हळ्यार तांकां नुस्तें लागतलें कितें. हां उदक पडटा खंय. चलात मेळया फाल्यां.